10 to 15 मिटर्स आसतले, 10 to 12 मिटर्स तरी आसतले मिनिमम तेंच्यांनी फिलींग केलें तें. आनी एक ग्रॉस फिलींग एक कितें तरी एक हो समज अशें लँड फिलींग जालें जाल्यार जे रिवरलेट जी आसा पळय नाला आसा तो ब्लॉक जावपाक शकता. ओके, आनी देर इट कॅन कॉज नॅचरल कॅलॅमिटीज इन फ्युचर. एक्शन आमी घेवपाक शकता. आमी आतां PDAक ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा. ओके, सो तेजे नंतर आतां मायनींग डिपार्टमेंटाकूय आमी लेटर करतले. ओके, पुलीस डिपार्टमेंटाकूय कंप्लेन येतली आनी इन्वेस्टिगेशन जातली हें कोणें केलां इतले लार्ज स्केलाचेर लँड फिलींग. नाव येयलां कोणाचें तशें? नाव अजुनूय क्लियर जावना. पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतले तेजे नंतर आमकां कळटलें कोणें केलां तें. Shocking to see the land filling that has been done in the area, and it is in close vicinity to the water body, and the height that the ground has been raised to because of the land filling is something that is quite shocking, because there was no complainant till date. So however, we have done the investigation today. We are definitely going to see who the culprit is, and the culprit will be brought to task, and I think he will have to revert back to the original, the area. When you will be filing any complaint to any authority? Well, today I'm going to file it with the PDA, and then the PDA in turn will take necessary action to ensure that the culprit is booked and brought to task. A lot of problems, because this is mud that has been raised to such a height. Okay, we can never say what can happen during the monsoons, because the soil is wet. There can be landslides, there can be so many things that can go wrong. So therefore we have to hurry with the investigation to find out the culprit and get things reverted back to the original as quickly as possible. And I think such irregularities cannot be allowed. And I request the people of the area to be more alert. I guess everything around also probably is illegal. That's why nobody dares to speak. So therefore, I request everyone, for the sake of their own safety and for the sake of Goa. आमचे ते IDCचे चौगुलीचे IDC प्लॉट आहे तेजे फाटल्यान तर आमकां एक कंप्लेंट येयल्ले म्हळ्यार कोणी तरी आमकां न्यूज दिल्ले त्या हिशोबान आमी तांकां नोटीस काडलेले ऑलरेडी. आमी नोटीसी इश्यूज केला पण आमकां अजुनूय आमी तेजेर व्हेरीफाय करता की लँड कोणाचें आहा. कित्याक आमकां कोण सांगलें चौगुलीचे म्हणून आमी लेटर्स चौगुलीक केल्यात पण चौगुलीन आमकां रिटर्न रिवर्स अजून कांयच करूना. ते आमकां मेन ते सोदता आमी तेजेर इन्क्वायरी चालू दवरलेली आहा की ते लँड कोणाचें की चौगुलीक पडटा म्हणजे प्रायवेट पार्टी नाल्यार आनी कोणाचें शेत बी कितें म्हाका आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना. ते आमी तेजे बेजीचेर आमी काडटा की इन्क्वायरी चालू आहा कोणाचें लँड पयलीं तें आमकां कळपा जाय. आफ्टर दॅट आमी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. पार्टी कोण तें कळपाक जाय. लँड कोणाचें तें आमकां पयलीं कळटा. तेजे बेजीचेर मागीर तेजे उपरांत आमी एक पुलीस केस फायल करतलो आनी ते पार्टीक आपयतलो कोणी तुका परमिशन दिला. जे आमी आतां नेक्स्ट स्टेप कितें घेवपाचें प्लॅन आमी आतां पुलिसेक इंटिमेशन दितलो आनी कलेक्टराक तेजें इंटिमेशन दितलें आनी BDO करतलो. तेजे उपरांत आमी आमच्या सायडीच्यान एक्शन आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन हांवें सेक्रेटरी वचून पयला सायट पयला आनी तेजेर आमी चालू आहा प्रोसेस चालू आहा. पण आमकां अजुनूय कोणाची प्रॉपर्टी तें